आज फादर बॉलमॅक्स आमचे भितर ना एक जे एक्टिविजम आनी इन्वायरमेंटलिस्ट आशिल्लो तो व्हडलेशें आज गोंयांत लुकसाण जाल्लें आसा. तुमी एक एक्टिविस्ट आसा, हे आज तेंचो लॉस तुमी कशे तरेन पळयता? लॉस तर जालेंच, म्हाकाच न्हू, गोंयांकूच न्हू, आख्ख्या संवसाराक जे गोंयकार शिपडलेले आसा सगळ्यांच्या काळजान एक दूख भोगला. पूण हे दुखांतल्यान बरेपण म्हणजे कितें, एक तर आमी एक भावार्थ दवरतात. फादर बॉलमॅक्स साहेब देवाच्या गोपान आसतलोच म्हणून एक तीर्थ भावार्थ आसा. आनी एक्टिविजमांतल्यान जरी तर कोणेय अशें चिंता आसतले तर की फादर बॉलमॅक्स गेलो तो खंय वचोंक ना, तो आमच्या सगळ्यांच्या काळजान आसतलो, आमकां सगळ्यांक उर्बा दितलो. एक फादर बॉलमॅक्स ही हॅज लेफ्ट अ लेगसी ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एक्टिविस्ट who's become like Father Ballmacks म्हणटा. They will try to be like Father Ballmacks. नंबर 1. नंबर 2, आनी चड लक्षात घेवपाची गरज आसा म्हणल्यार तेजें जे इंट्युशन अशें म्हाका दिसता की ताका पयलेंच कळलें काय आपूण देवाची वचपाचो आसा म्हणून. कारण जो शर्मा तेणें दिलो तेणें क्लियरली सांगलें नॉर्मल कंडिशन आपूण ते झोल्ले मारता, पूण त्या दिसाक तेणें म्हणलें आपूण त्या झोल्ल्याक सोडलो. म्हणजे झोल्ले कोण तेणें दाखयलें, जे शर्मांतल्यान तेणें कनेक्ट केलें की हे झोल्ले चड गरजेचे. जेन्ना घाण जाता घरांनी, घरा भायर जाल्यार घाण जाता, हळशीक जाता, ती साफ करपाक ह्या झोल्ल्यांची गरज आसा. आनी दीस पर्सॉनिफिकेशन तेणें पळय दिलां गोंयचें. म्हणजे गोंय इतलें घाण जालेलें आहा, ही घाण साफ करतलो जाल्यार हे एक आमचे एक्टिविस्ट हे झोल्ले जावन ह्या गोंयांत वावरचे पडटले. आनी हे आमी जरूर वावरतले. आनी आमच्या मना मुखार, दोळ्या मुखार फादर बॉलमॅक्साक धरून आमी हो फुडलें कार्य आमी तेजे फुडें व्हरतले.